भाऊ बहिणीचे मुखामेली जिजू तुझो माधुर सांगात होता निखामुना एका काळचा तुझे नावे सोम्या आम्ही हायल्या भाऊ बहिणीचे मुखामेली जिजू तुझो माधुर सांगात होता. पवित्र दादीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफीं आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमची सोबे आसूं. जेजू बाळकथाय म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो सैती ते सवा गुरजो विनवणी मागणी घेवन ह्या पवित्र तेंपलाक आमी संगत जमल्या. सैतें बरें पावन जेजून आमच्या जिवितान केलां. जेजून केल्ल्या सर्व बऱ्यापणाक जेजू बाळकाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच प्रत्येक रितीन विविध ते समा पासत ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक रितीन मागया. पावसा वरवीं जायतो लोक कश्टाक वळोवंक चला. तशेंच प्रत्येक रितीन आज आमी मागतांव इराण आनी इस्रायल तशेंच युक्रेन रशिया मदलें झूज बेगीन संपोवन शांतीचें वातावरण परत थंयसर रुता जावं प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार तशेंच वैयक्तीक कुटुंबाच्या गरजां पासत ती मागया. मागण्या विशीं आयच्या वांजेलांत आमी नियाळतां. जेजू शिसांक भोवर्ता बरीत मोगाचें मागणें शिकयता तें जावन आसा आमच्या बापा. देवा थंय एक संबंद रुता करूंक आमकां हें मागणें शिकयलां. मागणें जावन आसा देव आमचो मोग करता म्हूण आमी जाणाव ताच्या मोगान रावचें जावन आसा हें मागणें. तर देवा थंय सदांच बरो संबंद रुता करूंक कृपाय ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. पवित्रतेन पवित्र परी वांटो घेवच्याक थोडो वेळ मावन रावन सरमच्या ल्हानवड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मुरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत क्रिस्ता काकूत काकूत क्रिस्ता काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत. प्रार्थुये. मोगाळ बापा तूं शांती सोर असणार आनी शांती तुका जाय. तुजी वळख म्हळ्यार जिवीत आनी तुजी साखरी म्हळ्यार आसवडकी. तुका प्रार्थना मागतल्याक सर्व पाद्रांतलें राख आनी तुज्या रखण्याचेर पातयेतल्यांक झुजांतली आनी दुस्मनकायेंतली वाटय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना.
सांव पावलून कोरींत घरां बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजी इल्ली पिसाय तुमी सोसून व्हेल्ली जाल्यार दया करून म्हजें इल्लें सोसून व्हरा. तुमचे विशीं देवाक आसा तसलीच उर्बा म्हाकाय आसा. कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न कर्ण दिल्यान एक आपूट हांव कार्यबरी तुमकां क्रिस्ताची पतीन करून ओपोवन दिल्यान. पूण सर्पान आपल्या कपाटीपणान एवेक नाडली, तशेंच तुमची मनाय आड आलोचनांनी बरोवन पाड जातीत आनी क्रिस्तांतय सादे आनी समर्पीत जिणेतावन तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या. कित्याक कोणीय एकलो येवन आमी परगट केल्ल्या जेजू बदला दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार, वा तुमी येदोळ घेतलेल्या आत्म्या बदला दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदतात जाल्यार, वा आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते बदला दुसरीच एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार हें सगळें तुमी सोसून व्हरयात. आपूण श्रेश्ठ धर्मदूत म्हूण लेखतेल्या प्रास हांव कांय ल्हान म्हूण म्हाका दिसना. हांव एक व्हडलो प्रसंगदार न्हय जावंक पुरो, पूण जाणवायेन हांव कितें उणो. सकड विशयांनी हांव संदर्भांनी कसलो म्हूण हांवें तुमकां रुजू करून दाखयलां. देवाची सुवार्ता पुंख्याक तुमकां परगट करून तुमकां वयर काडचे खातीर म्हाका सावें ल्हानकन घेतलो. हातूंत म्हजी कांयपुणी सूख आसा. तुमची सेवा करच्या हेर पवित्र सभांच्या करसार जिवन तांकां हांवें अडचणी घाल्यो. तुमचे मदें आसतना करसाक म्हज्या हातान कांय नासतना हांव गरजेन पडलो तरी तुमकां कोणाकच हांवें त्रास दिले नात. कित्याक मासेदोनियांतावन आयिल्ल्या भावांनी म्हज्यो सगळ्यो गरजो सुदारसिल्यो. खंयच्याय भाशेन हांव कोणायकी एक वजें जायनाशें हांवें सत्राय धरल्या आनी फुडें हांव धरतलो. म्हजे थंय आसा त्या क्रिस्ताच्यान सांगता, आख्ख्या आखियान ही म्हजी वडवीक लिपोवंक कोणायकी थांगचें ना. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करना म्हणून काय, हांव तुमचो मोग करता म्हूण देव जाणा. देवाचें उतार हें. देवाचें सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तू नीतिवान आणि विश्वासी. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तू नीतिवंत आणि विश्वासी. सगळ्या मुझ्या काळजान सर्वेस्पराक अर्कान दिता. जमल्या भक्तिवंत सभेन तुका हरसिता. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. तांतो आनंद भोगतिल्यांनी तिन्नी आळची. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तू नीतिवंत आणि विश्वासी. वर्ती आनी मोहिमेची कृत्यांताची ताचीनी सासनाक पडटा. आपल्या वेचमीत कार्याचो तो आमकां उपचार हाडटा. सर्वेस्पो जावन आसा कनवळ आनी मोगाळ. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तू नीतिवंत आणि विश्वासी. नीतीची आनी सताची ताची कृत्या
स्फुरा तू नीतिमोन आणि विश्वासी सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वे स्फुरा तू नीतिमोन आणि विश्वासी Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगी करता आनी देवाक आप्पा मुंचे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशे करता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस पौर तुमचे सोफे आसूं सामर्थ्य प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवर्त महिमा तुका येशूया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही मागताना अनबावडत्या बरी साहित्य बडबड नाकात. यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गेच्या जशें सर्गी तशें भुमी, पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें रास येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशें आमची पदकां बक्षी. आमकां ताळ्ळेंत व्हरी नाका आनी कोट्या तावन आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुण्याव बक्षितात तर तुमचो सर्गेचो बापी तुमचे गुण्याव तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुण्याव बक्षूंचो ना. देवाचे उतर हे वाकणी तोका क्रिस्ता. जेजू बाळकथई मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मागण्या विशीं आज आमी नियाळ करता. शिसांनी जेजू लागीं आपणांकी मागूंक विचारलें आनी तांकां भोव अर्था बरी थापूर बायेचें आमच्या बापा म्हणलें मागणें शिकयलें. मनीस कूड आनी आत्मो, मनीस केवल कूड मात्र न्ही, मनीस कूड आनी आत्मो. कुडीक आमकां संवसारीकान गरजेचें, तशेंच आत्म्याक आमकां सर्गीचें काण गरजेचें. कित्याक आत्मो तो शाश्वत, तो मरना. जर आत्मीक काण आमकां लाभना तर तो आत्मो अचकत जाता, लाचार जाता, आपणाची छाती तो होगडावन घेता आनी देवा थंय एक जावन तो सकना. मागणें जावन आसा हातेर देवा तावन आत्म्याक कान जोडून घेवचें. कशें मोबायलाक काम करी जाय तर मोबायलान काम करी जाय तर तें चार्ज करी जाय, करंटाक चिटकून रावपा जाय, करंट भितर घे जाय. तशेंच मागण्यान आत्म्याक देवाक चिटकून रावपा जाय आनी देवाक आपणा भितर घे जाय. जेजू हें सारकें समजालो देखून जेजूच्या मिसावांत आमी पळयता सुरूतावन अखेर पर्यंत. तर एका वेळार बापाच्या संबंदांत तो रावलो, वरे विंगड एकसुऱ्या सुवातेर दीस आनी रात देवाच्या संबंदांत बापाच्या संबंदांत रावून जेजून
आपणाचें मिसांव पंथाक पवयलें. भाऊ भयणीनो, मागणें खंडीत जावन बदलिता, एकच परिस्थिती बदलिता वा मनस्थिती वा पळोवची रीत बदलिता. परिस्थिती बदलोवचें म्हळ्यार एकल्याक मासली दिल्ले बरी. ती मासली एकल्याक दिली तर ती एका वेळार एका जेवणाक ती पावता. म्हळ्यार खंयचो एकलो मागण्याचो व्यक्ती ताका ह्या मागण्या मुखांतर हेरांक बरें करूंक, हेरांच्या गरजांत पावोवंक अवकाश लाभता. मनोस्थिती म्हळ्यार एकल्याक मासली धरूंक शिकयले बरी. मरा पर्यंत, अखेर पर्यंत देवाच्या संबंधांत वाडोवंक ताका साध्य जाता. देखून मागणें आमची जिणी बदलोवंक शकता. जायते फावटी जेजूनी शिसांक मागूंक शिकयल्लें. जेजून मागता आसतना शिसांनी पळयल्लें आनी शिसांनी जेजू लागीं आमकांय मागूंक शिकय आनी तांकां एक वर्तें अर्थाभरीत अपुरबायेचें मागणें आमच्या बापा म्हणलें एक तोंडपाशी मागणें शिकयल्लें. आमी लांतावन हें मागणें तोंडपाशी मागणें अजून आमी करनासाव, तातूंत कांय सूख ना. केदाळ आमची मागण्यांत उर्बा उणें जाता, केदाळ आमकां गरज आसा, आमचें तें उणेंपण आसा, अस्कत काय आसा, आमकां गरज आसा त्या वेळार आमी देवा लागीं धांवून वेता. केदाळ आमकां सक्कड आसा, जावंक पुरो खाण जेवण, बरें काम, बरें कुटाम, हरी एक संगती आसा, त्या वेळार आमकां मागची गरज म्हूण बगना. सक्कड आसा कित्याक मागोवंक जाय, हें मागणें न्हय. देखून जायते फावटी आमी निराशी जाता. आमकां मागलें थोडे फावटी आमी मेळना म्हूण आमी सांगचें आसा. आमचो देव बरो देव, देव बरें दिवंक शकता, वायट वा कोटें दिवंक तो शकना. आनी एकल्याक शिराप मागल्यार देव शिराप धाडिना, कित्याक आमचो देव शिरापाचो न्ही, आशिर्वादाचो देव. कितल्या मापान, भरपूर मापान आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद देव आमकां दिवंक शकता. आमकां मोत आसा, इंटलेक्ट म्हणटा आमी, तशेंच खुशी आसा, विल्ल आसा. जें कितें मोत बरें चिंता तें खुशी जारी करूंक सदांच मुखारसून वा मुखार वेता. जर आमचें तें कोटेपण आसा तें खुशी जारी करूंक मुखार सरना, कित्याक तें वायट जावन आसा. देखून जें कितें आमी बरें म्हूण चिंता, जें कितें आमकां गरजेचें म्हूण आमी चिंता, तें खंडीसांव देव आमचे जिवितांत रुता करूंक वा जारी करूंक तें आमी मागल्लें खंडीसांव दिवंक देव आमकां शकता. देखून जो आमच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 14 हांगासर आमी वाचता, देवाच्या कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय तूं विचार. देवाच्या कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय तूं विचार, देव तें दिनासतना रावना. तशेंच मातेवाच्या 6व्या अध्यायन 33व्या वाक्यांत आमी वाचता, पयलें तुमी सदां देवाचें रास. हेर संगत्यो उपरांतल्यो जायत्यो संगती तुमच्यो जावं पावतल्यो, कित्याक जायते फावटी देवाक सोड हेर संगत्यो आमी विचारता. जावंक पुरो संवसारी संगत्यो, पयशे दुडू आमकां आमची योजना, आमची खुशी देवा मुखार दवरता आनी ह्या आमच्या मागण्याक जायते फावटी देव आमकां जें कितें जाय ते फावटी दिवंक शकना. देखून मागणें जावन आसा देवाच्या मोगार पडून ताच्या मोगा मेळीन निरंतर रावचें. जेजूक मागणें म्हळ्यार कशें जावन आसलें, जेजूक मागणें म्हळ्यार कितें जावन आसलें, देवाच्या आसरपणांतच रावचें जेजूक मागणें जावन आसलें. देखून आमी पळयता वरे विंगड सुवातेक तो गेलो, सगळी रात जेजून मागणें केलें, गुड्या सुवातेर जेजून मागणें केलें, मोळ्यांत जेजून मागणें केलें, सिनेगोगांनी वचून जेजून मागलें. 40 दीस आनी रात जेजून मागण्यांत करतली. जेजू आपूण तेंपलांत सुकून पडलेल्या वेळार जेजून सांगलेलीं उतरां हांवें म्हज्या बापाचें घरा आसचें तुमकां कळीत ना गी. म्हळ्यार हर एका वेळार, हर एका घडीतांनी जेजू बापा थंय जेजून एक जोगतो संबंद दवरलो. दुसरें जावन जेजूक मागणें जावन आसलें नियम शास्त्र ताच्या जिबेर आसलें. जावंक पुरो अरण्यांत तेंते सावां आयिल्ल्या वेळार ध्यानान नियम शास्त्राचीं उतरां जेजून नियाळ केलीं आनी सैतानाक जोगती जाप दिवंक जेजू शकलो. तिसरें जावन मागणें जेजूक एक जिणी रीत जावन आसली. मागणें आनी जिविताक पुरक जावन आसलें.
हनीत खंडन करूंक गरजेवंतांक पावूंक गरजे हेरांच्या गरजांक पावूंक जेजूक मागणें सांगात दिवंक पावलें. चवथें जावन जेजून बापाची खुशी केली. मागणें जावन आसलें जेजूक बापाची खुशी करचें. एक मिसावान जावन दी. जेजून शिसांक विसून काडटा आसतना, रुपांतर जाता आसतना, गेत्सेमनी कश्टाक वळोवक जाता आसतना म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी जावं म्हूण जेजून मागलें. आनी पांचवें जावन जेजूक बापाची मजत जेजून अरये काबळार मागून घेतली. मनीस संपूर्ण रितीन तो देव जावन आसलो. संपूर्ण रितीन मनीस जावन आसले वरवीं ताचे थंय अस्कतकाय आसली. ताचे थंय उणेपण आसलें. देखून पिडा शिडा गूण करता आसतना, लोकांची भूक थांबयता आसतना अरये काबळार प्रमुख गणितांनी जेजून बापाची मजत मागली. भाऊ भयणीनो, मागण्याचें पाळ जावन आसा शेगून. कितल्या मापान आमी बरे शेगूण, बऱ्यो सवयो, बरी साल समकण आमी आपणावंक शकता, तितल्या मापान आमी जेजूक लागीं सरूंक शकता. देखून देव एकलो बरो तो शेगुणाचें मूळ जावन आसा. कितले शेगूण आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक शकता, तितल्या मापान आमी जेजूक लागीं जावंक शकता. आमकां जायत्यो सांतिनी आसात. थोड्याच दिसा पयलें आमी संत अंतोनीची परब संभ्रमान आचरण केली. संत अंतोनी सरशी आमी धांवता. आमचें कितेंय चुकून पडलां तर मागूंक संत अंतोनी सरशी आमी धांवून जें कितें आमकां मागलें खंडीत जावन आमकां लाभता. पूण पवित्र सभेन सांत सांतिन्यो फावो केल्यात. केवळ आमच्या गरजांक धांवूंक मात्र न्ही, आमच्या गरजांक जें कितें आमकां जाय त्या वेळार मात्र धांवूंक न्ही. बगार तांची जिणी रीत कशी आसली, जिवितांत जेजूक कशें ते लागीं जावंक पावले. तांच्या जिणये मुखांतर आमच्या जिणयेक प्रेरण घेवंक आमकां पवित्र सभेन सांतिनी दिल्यात. केवळ आमच्या गरजांक धांवूंक मात्र न्ही, बगार तांचे जिणयेंतावन आमी प्रेरण घेवंक आमी सदांच मुखार वचूंक जाय. देखून 3 प्रमुख शेगूण हांव तुमच्या मुखार दवरतां. एक इश्टागात देवा थंय संबंद वाडोवंक आमकां आदार. संबंद वाडनातलो संबंद तें मागणें जायना. आनी हो संबंद निरंतर जावंक जाय. हाका पोंत आसच्या संबंदाक वाडावळ ना. ह्या संबंदांत दाबावाचो मोग तो शाश्वत उरना. बापा थंय जेजू कसो निरंतर संबंद आसलो गी. आनी इश्टागात आमी अरयेक दीस मागण्या मुखांतर वृता करूंक जाय. अरयेका वेळार जेजून बापाचो सांगात सोदुल्ले बरी आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत बापाचो सांगात सोदूंक जाय. दुसरें जावन लानविकाय हो शेगूण जावन आसा आमच्या मागण्याक बुन्याद. देव लानविकांक लागीं आसा म्हणली जायतीं गणितां आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. देव कालत्यांक वयर काडटा, तांचें उणेपण वळखून घेता, तांकां देव सांगात दिता. एका कप्पांत उदक बरें नासल्यार त्या कप्पांत चडीत उदक भरूंक जायना. त्या कप्पांत उणें आसल्यार मात्र आमी चडीत भरूंक शकता. देखून 2 रितीची जनवाय आसा. देवाचें वर्तेपण आनी काकुळत वळखून घेवचें, आनी दुसरें जावन म्हजें उणेपण, म्हजें पातकेपण वळखून घेवचें. देखून आविलाची सांत तेरेज म्हणटा, हो शेगूण तिणें तिच्या जिवितांत वृता करूंक प्रयत्न केले. देवा मुखार हांव कितेंच न्ही म्हणलें चिंताप तिचे थंय रुजू जालें. आपूण एक वापारन उडयतल्या वस्तू बरी, आपूण सगळ्यां प्रास कनिश्ट आपणाची देणी तालेंतां देवाक एक काणीक जाय शिवाय म्हाका म्हजें म्हणलें कितेंच ना. कित्याक देवाच्या हातांत हांव एक हातेर, आनी देवान तें कशेंय तें वापारीत. तिच्या जिवितांतलें एक गणीत तुमच्या मुखार दवरचें तर एक पावटी ती कोव्यांत बांदूंक एका जाग्यार थावन आनी एका जाग्यार गोड्यार ती पैन करनासली. आनी पैन करता आसतना गोड्या थावन सकला पडली. आनी त्या वेळार ती जेजूक सवाल करता, हांव तुज्या कामाक वेता आसतना म्हाका कित्याक तूं कश्ट दिताय. आनी त्या वेळार देव तिका मौनपणान
जाप दिता, हांवें म्हज्या मोगाच्यांक पळोवचें अशेंच, हांवें म्हज्या मोगाच्यांक पळोवचें अशेंच देखून कश्टां संकश्टांत सुख संतोशान संपूर्ण रितीन केदाळां आमी देवाक समर्पण दिता. त्या वेळार जेजूचो नीज मोग आमी अनुभव करूंक शकता. आनी तिसरें जावन मेकळेपण, डिटॅचमेंट म्हणटा आमी. हो शेगून दुबळेकायेच्या शेगुणाक हुंदून आसा. सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या मोनान देवाचो मोग करचो. देखून अविलाची सांतेरेस संपूर्ण कायेच्या वाटेन ह्या बुकांत देवाच्या मोगाच्या संबंधाक आडवेच्या सर्व संगतीतावन आमी मेकळे रावचें. ग्रेस्तकाय मान पदवी पुंजावन दवरतल्यांक देवाचें राज आपणावंक कश्ट तरी हें सकट सांडून जो कोण मेकळी रावतात तांकां सर्गींची दिरवी आपणावंक साध्य जाता. दुबळे कायेचो स्पिरीत मागण्याच्या जिणेक बुन्याद आनी सक्कड शेगुणाचें जर जावन आसा. देखून आमचें मागणें निरंतर जावं दी. ह्या मागण्याच्या वाडावळेक रजाना. एक निरंतर पयन कोण शेवट जोडूंक प्रयत्न करता. निर्धार डिटर्मिनेशन वा आपूण प्रयत्न करतल्या म्हणल्या चिंतपान जो कोण जियेता तो खंडीत जावन शेवटाक पावता. एक सादें दृश्टांत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एक फावटी एक शिस ताच्या गुरू थंय चडीत प्रभावीत जाल्लो वा प्रेरेपीत जाल्लो. जें कितें गुरू करता तें सकट तो करनासलो. आनी ह्या गुरूक पवित्र पुस्तक वाचची एक संवय आसली, बरी संवय ताचे थंय आसली. आनी ही संवय त्या शिसाक बरी लागली. आनी ताणें पवित्र पुस्तक वाचूंक प्रारंभ केलो. पूण जें कितें तो वाचतालो ताका समजनासलें. जें कितें वाचून आसलो एक दीस ताणें प्रयत्न केले पूण ताका तें उतर समजनासलें. देखून तो गुरू लागीं गेलो आनी म्हणालो, हांव वाचूंक तुजे बरें हांव वाचूंक प्रयत्न करतां, पूण जें कितें हांव करतां तें म्हाका समजना. आनी त्या वेळार ताका गुरून ताका एक काम दिलें. एक मेळिल्ली बाटी दिवन थंयसर लागसार आसल्या एका थोडासरशीं वचून त्या बाटयेंत उदक हाडूंक सांगलें. गुरून सांगलें म्हूण तो गेलो आनी त्या बाटयेंत ताणें उदक हाडलें. बाटयेंत उदक हाडल्यार खंडीत जावन तें रावना. आनी तो म्हणालो, ह्या बाटयेंत उदक रावना. परत गुरू म्हणालो, तूं इल्लें वेगान वच, इल्लें फास्ट वच आनी परत म्हाका त्या तोडांतलें उदक हाड दी. तो परत गेलो आनी परत येता आसतना परत फाटीं येतानाय त्या बाटयेंत उदक रावलें ना. अशें ताचें प्रयत्न ताणें चालू दवरलें. आनी पुरासान जाल्या उपरांत तो म्हणालो, बाटयेंत उदक रावना, बाटयेंत म्हाका उदक काडूंक साध्य ना म्हणालो. आनी त्या वेळार त्या गुरून त्या शिसांक ती बाटी दाखयली. पयलें ती बाटी कशी आसली, मेळी आसली. पूण केदाळा तूं परत त्या उदका सरशीं गेलोय आनी परत तुवें उदक काडूंक प्रयत्न केलें. तुका उदक मेळोवंक ना जावंक पुरो, पूण ती बाटी नितळ जावन आयली. भाऊ भयणीनो, मागणें जिवीत हेंच. केदाळा आमी मागण्या थंय देवा थंय परत आमी वेताव. आमच्या बाह्य रितीन आमचे थंय कसलेच बदलावन आमकां पळोवंक मेळना जावंक पुरो, पूण कितल्या मापान आमी लागीं सरता आत्मीक रितीन आमकां बरेंपण, आमकां आशिर्वाद मेळत वेता. आमी उडास करूंक जाय. आमी केदाळा आमचें वा पवित्र जाग्यांक वचूंक आमी प्रारंभ केल्लें. त्या दिसातावन आज आमी फाटीं गेल्या तर कितल्या मापान आमच्या जिवितांत, म्हळ्यार आमच्या भावार्थाच्या जिणेक आमी फाटीं गेल्या तर कितल्या मापान आमच्या जिवितांत बदलावन जाल्या. कितल्या मापान आमी बरेंपण, आशिर्वादां जें कितें आमकां मागल्लें मेळूंक ना जावं पुरो, पूण आत्मीक रितीन जायतीं आशिर्वादां आमी जोड घेवनूच आयल्या. तर आज हो विशय आमी नियाळ करता आसतना आनी तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदेर उड्या रुपार आमचे मदें आसत आसतना मागण्या मुखार ताचो संबंद निरंतर सांबाळूंक आनी ताचे थंय चिटकून रावूंक कोरपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार तसो जेजू ह्या वेदेर वेता आसतना आमी मागून घेवया. आमेन.
Yesusलेली पृथ्वीची दायनी आढळल्या भेटली वेळी वावरानी वसाना संगीची अर्पिता तुका भक्तीपणी गोवा सोडो अर्पिता गोवा सोडो समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या उडीरता आमच्या बापा भक्तीपणा गोवा सोडो अर्पिता दाका सोडो समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या उडीरता माता बापा घालतेपणा. उबे रवया भाऊ बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण मागात. हें तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आनी आमच्या दयाळ बापा, तुजो पूत आमची शांती ताणें आपल्या रक्तान आमचो द्वेश काडून उडयलो म्हूण उगडास कर. आमचें दळदीर आनी निर्भाग पळय. मनशांचो तूं मोग करताय तर तुज्या पुताच्या ह्या बलिदाना वरवीं आमकां शांती आनी स्वस्थ लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पौर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची कळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परापय वो वाता. सर्वेस्पौराक आमच्या देवाक दीन वासूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरानी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हें तुजें सामकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजे वडवेक बिलकुल सडाना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुज्या कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्गांनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. Povit, 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 Deliberazo servis por tu, Secani sausar por la tuja, Ui pava, sergit puta jeje, Service puraci nami, hita taka cici, sergi tuka cici, sergi tuka cici. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस केयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पवची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली कनव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good pergatoria. Sumya Jesu tujhe mara ami samaranta tujhe punar jivan po ami pakarta tujhainya Sumya Jesu ami बापा जेजूच्या मरणासो पण जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभेस उगडास कर. लियो आमच्या बागेवन बापा पिठ पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जके वर्गां बराबर तेका प्रितिमोगान तूं वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुक्कामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दये कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती सांजू सयतीचो पती भगेवन धर्म दुतां आनी सर्व काळी कमान वल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांधू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पावनान सरपदवेदा बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगता घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र तुझे नाव आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत वा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या पोशिता तशी आमची वार्ता भोस आनी आमकां ताणें बरोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परात सर्वायटांतले आमकां निवार. देखृणयाचे विधान सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशे नदरेक तेल्यांक आमकां जेवदारका कुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटांत सांबाळ. तुजेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. मागीर मगो सुगुर्तू सावन एकामेकाक पळोवन शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकोळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकोळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक कापयल्ली आमी सर्व सुभागी Sumiatum de primitivo que macapona, ponto de outra, macapa lei que meritevi. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
थोडो वेळ मावन रावून काळजांत आयिल्ल्या जेजूक अर्गां दिवया. जेजू आमचे संगी आसा, आमचे थंय आसा, तसो सांगात आमी ह्या वेळार बगून आसा. ताचे थंय सदांच चिटकून रावूंक, ताचे थंय आमचो संबंद सदांच रुत करूंक आनी ताचे थंय आमची आत्मीक वाडावळ आमी जोड घेवंक करपा. तो आमचे संगी आमचे थंय आसतना ह्या वेळार आमी मागून घेवया. भोव वर्तां बरीत मागणें आमकां शिकयलां. ताचे थंय तो कोण म्हूण वळखूंक, ताचे संबंदांत रावून आमच्यो गरजो ताचे मुखार दवरूंक आनी आमच्या जिविताचो शेवट जोडूंक आमकां दिस कृपा दिल्ली आसता. आवडटान सर करचा पसोती ह्या पवित्र वेळार माऊनपणी मागून घेवया. उबे रावया. प्रार्थुये. भोव दयाळ बापा, मनशाच्या काळजा गटाय दिता त्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या. झुजाचे आल देसवाड आमचे तावन पयस कर आनी तुज्या मोगाचे नितीचे कायदे तेरायेन पाळूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नफें. सर्वेस पावर तुमचे सोफे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आज हांगासर आमी भेटोवची ही नोवेनाची मिसां, तशेंच मागची नोवेनाची मागणी इस्रायल आनी इराण ह्या दोन राष्ट्रां मदें शांती स्थापन जावचे खातीर, सांगतच रशिया आनी युक्रेना मदें. तुमकां कळीत आसा झुजाचीं मोडां दाट जाती आसात आनी अशें आसता आमची जायतीं भावंडां इस्रायलांत दिसपट्टो ग्रास सोडते आसात, कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावर करते आसात. म्हजें सेकलें काजन म्हाका मॅसेज कर म्हणटालें, दिसाक जाल्यार वण्णा फादर, पूण रातीं 4 दिसां तावन न्हीद ना म्हूण. गरनाळे पुटल्ले बरे पुडते आसतात म्हूण आनी भितर वसा भायर वसा बांकारा भितर वसा अशें गव्हर्मेंटांतावन मॅसेज येवन आसता म्हूण. म्हणटना एक भियेचें वातावरण आनी कितें जाता म्हणलें कावचें न्ही. असल्या बियांत जायतीं आमची भावंडां काम करते आसात. मात्र न्ही, तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे काल सुमार 110 जाणां भुरग्यांक, भारताची भुरगीं विद्यार्थी इराणांत शिकते आसात, तांकां गव्हर्मेंटान फाटीं गांवाक हाडलां. अशें कश्टांचे दीस थंयसर आमचो लोक जियेत आसतना कडी जावन शांती पासत आमी मागोवंक जाय. न्ही मात्र हांगा बगार आमच्या दिसपडत्या कुटुंबाच्या तेरसा वेळार त्या देखून हें तुमी मोतींत दवरचें. पळया, 2 हस्ती झगडटना कोण कश्ट जाता? मालगड्यांची एक सांगणी आसा न्ही, 2 हस्ती झगडून पडटना पांया मुळांतलें तण कश्ट जाता आनी पिठो जाता. न्ही, 2 राष्ट्रां झगडटना कोण कश्ट जाता? निरपराधी लोक, दुबळो लोक कश्ट जाता. त्या देखून खंडी जावन शांती आमकां गरज आसा आनी आमचो पाप साहेबी तवळ तवळ ह्या शांती खातीर उलो दिते आसा. येवच्या सोनवारा आमी सान लुईस गोंजागा जेजुवीत व्हड दिसो घडणार हाचें स्मरण आमी करता. आनी आयतार दीस कॉर्पुस क्रिस्ती म्हणजे जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त आमी संभ्रमता. आनी मंगळारा दीस स्नानीक जुवांव हाचें जल्माचें फेस्त आचरण करता. आमच्या संस्कृतेंत हाका पातोळ्यांचें फेस्त म्हणटात. न्ही, पातोळ्यो करून बांयंत उडोवंक. ह्या फावटी बांयंत उडल्यार कांय जावचें ना, कित्याक म्हळ्यार बांयो फूल जाल्यात पावसा वरवीं.
पूण आदल्या वर्सा तशें नातल्यो बांयो पुरा सुकल्यो देवा करगा बरो पावस आमकां धाडलेले खातीर सो मंगळारा दीस सांस्नानीक जुवांचें जल्माची परब. आमच्या पुणशेताक मुखल्यान येवचो तो मारोगो कॉन्क्रीट घाल्लो आनी ताचें अधिकृत उद्घाटन ह्याच सोमारा सकाळींच्या 9 वरार आसतलें. आमच्या जिल्ल्याचो उस्तुवारी सचिवा मानेस्त दिनेश गुंडराव हें कार्य चलयतलो. मानेस्त आयवन डिसोजा आसतलो. तुमकां पावट मेळटा तर तुमी कोण हांगा शेजारचीं लागशिल्लीं आसात तुमी त्या वेळार हांगासर आसचें सोमारा दीस सकाळींच्या 9 वरार. हर एका मिसा पयलें हांगासर कुमसरचो सक्रामेंत जोडूंक अवकाश आसा. आतां जाल्यार तुमी कुमसरचो सक्रामेंत जोडयेत. थंयसर स्टेजीच्या फाटल्यान आमचें कोवेंताचें चापल आसा. थंयसर याजक कुमसराक मेळटात. मिसां दिवंक हांगासर पुणशेताचें स्टॉल तशेंच हांगासर कोवेंताच्या पार्लरान तुमी दिवयेत. वैयक्तीक रितीन वांजेल रजार करूंक हांगासर याजक पार्लरांत आसतात. तशेंच हर एका दिसा सकाळीं 9 वरार तावन 12:30 वरां पर्यंत आनी दनपरां 3 वरां तावन 6 वरां पर्यंत याजक हांगासर वाहन बेंजार करूंक वांजेल रजार करूंक वा कावन्सिलिंगाक वा आत्मीक निर्देशनाक याजक आसतात. तुमी ही सेवा जोडी येता. पळोवन निबडिनो इस्कॉल सुरू जाला. भुरगीं आमची इस्कॉलाक वेते आसात आनी आमच्या मंगळुरांत आमी जायते फावटी पळयता गे ह्या कन्स्ट्रक्शन कामा खातीर बिल्डिंगा बांदच्या कामा खातीर जायतो लोक हांगासर कामाक येता. आमच्याच नॉर्थ कर्नाटकांतावन बಳ್ಳारी गुलबर्गा तिसल्या गांवांतावन तशेंच नॉर्थ इंडियातावन जावं पुरो बिहार उत्तर प्रदेश असलो आनी थंयचो लोक हांगासर येवन काम करता आसतना तांचीं भुरगीं कितें करतात एकीच रेवेंत वा जल्लेंत खेळून आसतात. तें तुमी पळयलां न्ही. असल्या भुरग्यांक सांगाता हाडन आमचीच एकली मंगळूर स्त्री आमच्याच मंगळूर शहरांत एक इस्कॉल चलयता. थंय सुमार 150 भुरगीं आसात आनी ती कुटुंबाची स्त्री तिका 2 भुरगीं आसात. घोव रिक्षा चलयता पूण ही स्त्री ह्या भुरग्यांक सांगाता घालून भुरग्यांक शिकयता. थंयसर 2 टिचरां आसात आनी हर एका वर्सा ती तांचे कडेन हांचे कडेन मागोवन ह्या भुरग्यांक युनिफॉर्म पुस्तकां मागीर पेन्सील म्हणून तांकां ती दिता. ह्या फावटी तिणें आमचो आदार मागिल्लो आसा पुणशेता लागीं आनी आमी तिच्या गरजांक पावता म्हणून बसतल्या. तुमी खंडीत जावन ह्या आमच्या एका बऱ्या कामांत हात मेळोवयेत. तांकां थोडीं युनिफॉर्मां थोडीं बॅगां थोडीं पुस्तकां जायचे पडल्यांत आनी ह्या दिशेन तुमी स्पॉन्सर रावलें जाल्यार खंडीत जावन ह्या आमच्या भयणीक आमी आदार दिल्ले बरी जाता. मात्र न्ही तिचे मुखांतर ह्या भुरग्यांचो फुडारी बरो केल्ले बरी जाता. तुमी आज जाल्यार आज वा मुखल्या ब्रेस्तारांनी आमकां मेळून तुमची काणीक दिवं येता आनी ही आमी त्या टिचरीक पावयतले. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर आमी दिंबी मोडया. ताचे उपरांत पिडेस्तां पसत विशेश मागणी आसतलें. ताच्या पयलें आयच्या मिसा वेळार वांच्या उंड्याक आनी थंडपिवानाक दान दिलां. हांव नांव आपयतना तुमी मुखार येवचें. डॅनिका मेलिना डिसोजा शक्तीनगर तावन, दिल्फिन डिसोजा आमेंबळ तावन, मीना बजाल तावन, जोस्ना मारिया डिक्रूज काटीपडला तावन. तांकां तशेंच हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदेक बाब आयवन डिसोजा कॉयरिस्तांक वाचप्यांक आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नवेना खातीर दिंबी मोडया. बाळूक जेजूचें नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावचो संतोष म्हणटा स्वामी मनशांचो इश्ट जावची येयलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव पवसतलें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री मुन्ना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग सो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. भाऊ भयणीनो बवाडताना आमी हांगासर आयल्या. सबार ते सावां आमी घेवन आयल्या आनी आज प्रत्येक रितीन इराण आनी इज्रायल युक्रेन रशिया हांचे मदें जावच्या हें झूज बेगीन संपोवन शांतीचें वातावरण रुता जावंक आनी थंयसर आसलेल्या सर आमच्या भाव भयणीक रक्षण लाभूं दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया.
तशेंच सैतीते सवा हांगासर थोड्यांनी बरोवन गेल्यान मिसा वेळार तुमी विविध प्रत्येक गरजां पासून मागोवंक सांगलां थोड्यांनी बरोवन हांगासर ते सवा गेल्यान सर आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या त्या सवा वेळा त्या सवा पासून आमी मागया कित्याक खरी एक दीस आमी कश्टांत हांव पिडेक ओळख जाता हांव समस्याक अडसात हांव एका वा आनी एका रितीन आमी निराशेन बेजारायेन विविध समस्याक शिरकून आमी आमची जिवितांत कश्ट भोगता आसतना जेजू म्हणटा येया म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें सुवावूंक सुलभ म्हजें वजें हाळूक आमचें कश्टांचें वजें जेजू मात्र हाळू करूंक शकता जो कोण बावडतान जेजू सरशी धांवन वेता खंडी जावन जेजू आमचें मागणें आयकता आमकां सवकासाय आमकां सांगात आनी आमच्या कश्ट संकश्टांतावन आमकां सुटका लाभयता तर बावडतान आमची मागणी ह्या वेळार आमी मागया प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबान शांत समाधान रुतस जावं पिडेस प्रायवंतांक बरी भलायकी सवकासाय लाभूं भुरग्यांक शिकपांत हुशारगाय काम सोदतल्यांक सोबतें काम सैरीक सोदतल्यांक बरी जिणे सांगातीन परगांवांत वावर करतल्यांक बरी भलायकी भुरग्याच्या देण्या पासोत मागतल्यांक भुरग्यांचें देणे वावरांत यशस्वी सेसामारा शांत समाधान वायट सवयेतावन सुटका तशेंच हेर सबार ते सवा आमी आस घेवन आयिल्ले आसता आमच्या वावराचेर आमच्या कामाचेर आमच्या दिसपडटे जिणयेचेर कुटुंबाच्या सद्यांचेर देव जेजू सदांच आशिर्वादांनी भरून दे म्हूण बावडतान मौनपणी आमची मागणी जेजू बाळका मुखार दवरया संगता म्हणया हे बगेवून जेजू बाळका तुजी सर पदवी आच्या पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कुकोलेलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवन तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मुरये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरये कृपेन बोलेले सुमी तुजे सांगाता श्रेमी तर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालनायक आमचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालनायक आमचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालनायक आमचे मागणे बाळूक जेजू लागीं मागणे हे अच्छा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे तितलें बिरमतीन बरोल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दीत काड आमचे वयले सर्कस आनी निराश पावन तुजे कुमोक आनी बुजावन आमकां धाड पानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वता आमेन जेजू बाळकान जायतें बरें पावन आमच्या जिवितांत केलां महात कार्यां अजाप आमच्या जिवितांत केल्यात ह्या सर्व बऱ्या संगतीक बऱ्यापणाक मौनपणी जेजू बाळकाक आमी अर्गां दिवया अर्घ मागणे सांगत म्हणये हे भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दये केल्ले देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रसनारांनी सांबाळणार
आमचे सगळे पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या पंच्या इमाचे मारिफात तुजे भग सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनासली दैवीक मजत सोडून दीत आनी महिमा साव तुका बाळका जेजूक आमेन. आशिर्वादा खातीर तकले बगोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाटवरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवे जेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. पिडेस्तांचेर प्रत्येक आशिर्वाद आसतलो. दया करून मुखार येवचें आनी जो कोण कश्टांत पिडेंत आसात आमच्या भाव भयणी पासून ह्या वेळार आमी मागया. भाऊ भयणीनो, भलायके म्हणटाक न्हय बगार पिडेस्तांक मात्र वयसाची गरज म्हूण पटयल्लो जेजू पासारलो जेजू सर तेंच्या पिडेन वळवळतल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी समाधान पटयल्लो वयस जालो. जेजू आमचे कश्ट जाणा. आमी एक दीस एका वा आनी एका पिडेक आमी संपडून आसांव कश्टून आसांव पूण जायते गूण जायनातल्या पिडेक वळवळून कश्टून कुटुंबान घरान आस्पत्र्यांनी आसात. तांणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां. तांकां आज हांगासर येवंक जावंक ना तरी तांची तसावां तांच्यो गरजो तांचे पासून ह्या पवित्र वेळार आमी मागया. जो कोण बावडतान मागता खंडीसांव जेजू आमचें मागणें आयकता आमकां गूण करता. जेजून ताच्या परगट मिसाव्या वेळार जेजू सरशीं आयिल्ल्या हरियेकल्याक आपडलें गूण केलें तांकां नवें जिवीत दिलें धैर्यान भरलें. तांचे सर पिडा शिडा पयस करून तांकां मोतीची कुडीची सवकासाय दिली. ह्या बावडतान आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा आनी जो कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे पसोती ह्या वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता जेजू तांच्या सिनेगॉगांनी शिकयत राज्याची बरी खबर गजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडा शिडा गूण करीत आख्ख्या गलिलियांतल्यान भोवलो. ताची केर सगळ्या सिरियान गाजली आनी तरावाळ पिडेनी कश्टातल्यांक दुखेन वळवळतल्यांक देवसार लागलेल्यांक मर लोक आसल्ल्यांक आनी आर मारिल्ल्यांक लोकांक ताचे सरशीं हाडली आनी तांणी तांकां गूण केली. दयाळा बापा पिडेन कुस्टोवच्या आमच्या भाव भयणीक आपली दूख काटा बेटे सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक. हांगासर आसच्या ह्या पिडेस भाव भयणीच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तांकां संपूर्णाय भलायकी चवकसाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता हांव. ह्या भाव भयणीच्या दुखान भागीदार जावन तांकां आदार दिवच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक तुज्या मोगान आनी समाधानेन भर म्हूण मागता हांव. विडेत पिडे शिडेनी अक्लास आनी एकांतांनी आपले दीस सरच्या निराधार आनी निर्गतीक पिडेसांचेर तुजो जायेचो उजवाड फांकय म्हूण मागता हांव. आस्पत्री आनी परायवंताच्या घरांनी आसच्या पिडेस भाव भयणीक बरी भलायकी फावो कर. तांकां शुश्रुता दिवच्या दाखतेर तशें नर्सांक तांच्या सेवेन सोंसणीकाय आनी दादोसकाय लाभय म्हूण मागता हांव. सर आमची मागणी सांगाता घालून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा आमचो दीस आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता आनी आमकां ताळलेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आशिर्वाद. सर्वेस्पर बापा अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सर्गेंच्या राजाची बरी खबर परगट केली आनी पिडे अनवरांनी वळवळतल्यांक परिहार दिलो. ह्या तुज्या उपकाराची प्रत्युपकारी जिणी ह्या पिडेस भाव भयणी थंय मुखारसून वचूं दी. तुजेर तांकां आसा तो बावार्थ तांचे थंय कटपा बरी थीर जावं दी. ओस बावार्थ जावं दी तांकां आपल्या पिड्यान वरान भलायकी बचावी. तुज्या परमीत दयेक लालेवच्या सर आमच्या भाव भयणीक तुजी साप जावं दी भलायकेचें देणे. ती तांकां तुजो आदार बरी भलायकी आनी कश्टान चवकसाय आमी मागता हांव
तुझ्या पुता जेजूचे नवीन आमेन. Tuka Jesu Barka Nama Tuka Muri Zarka Nama Tuka Jesu Barka Nama Tuka Muri Zarka Tuka Wandita Vaibhavika Vukara tuja diwa serka beteta Naimawa kanta Vukliku sarta Bapa tangkur pebe sawan darmun mata Nama Tuka Jesu Barka Nama Tuka Muri Sarka Nama Tuka Jesu Barka Naman Tuka Muri Sarka Mukari Putra Sawe Angkar Mulia Shivati Amta ज्ञान कसाचे करवेन वरम काम चे देवा आमच्या दिसमानंतले बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.